नमस्कार. अंतरिक्ष अप अप अँड अवे हे आमच्या कार्यावळीत सगळ्यांचो येवकार. परतून एकदा वेळ जाल्लो आसा मळबाकडे पळोवपाक, हे अंतरिक्षाकडे पळोवपाचो. आमचो प्रोग्राम बरोच तेंप जालो चालू आसा प्रुडंटाचेर आनी खूब लोक बरे रिस्पॉन्स फीडबॅकूय दितात. तेन्ना एक मनीस म्हाका मुद्दाम मेळ्ळो आनी म्हणपाक लागलो की हें सगळें आवडलें, अंतरिक्षा बद्दल एस्ट्रॉनॉमी बद्दल खूब आवडलें, पण आकाशांत सदां पळोवपाक अशें आसा कितें? तीच नक्षत्रां, तोच चंद्र, तोच सूर्य हजारांनी वर्साच्यान आसा आनी तसोच उरतलो. हातूंत चेंज कितें जाता? म्हणजे आकाशान आसा कितें नवें पळोवपाक? तेन्ना आकाशान कितें आसा तें हांवें चिंतलें. आकाश इतलो डायनॅमीक आसा, दिसान दीस हांगा कितें कितें बदलत रावता आनी हो सुंदर आकाश आमकां कितलें सगळें दिता. फक्त गरज आसा एक दोन दोळे उगडून फक्त भरून नजरेन ताजे कडेन पळोवपाची. आनी अशेंच जे आकाशा कडेन पळोवंक आवडटा अशे भुरगे ल्हानशे पूण इंट्रस्टेड खूब एस्ट्रॉनॉमीन अशे आमी आज आमच्या कार्यावळीन आपयल्यात. तर पयलीं तांची वळख करून घेवया. नमस्कार, हांव अथर्व जोशी 9th स्टँडर्डांत शिकता. म्हजें नांव वरद आंगले. हांव डॉक्टर के.बी. हेडगेवारान शिकता आनी हांव 7th स्टँडर्डान आसा. हांव प्रथम मुष्टी फंडाच्या 9th स्टँडर्डान शिकता. हांव आर्या रेगे मुष्टी फंडाच्या 6th स्टँडर्डाक शिकता. हांव शौनक कुंकलिंकर. हांव 6th स्टँडर्डाक शिकता रोझरी हायस्कुलान. ओके, तर तुमकां सगळ्यांक आमचे अंतरिक्ष अप अप अँड अवे हे कार्यावळीन वेलकम. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका एक सांगात, 6 जुनाक आमच्या अंतरिक्षांत आकाशांत कितें तरी सामकेंच रॅर इव्हेंट जाल्लो. 6th जून याद आसा तुमकां? 6 वरांचेर सकाळीं कितें जाल्लें? तुमी सगळ्यांक एस्ट्रॉनॉमी आवडटा, आकाश पळयतात. कितें जाल्लें? विनस ट्रान्झिट. विनस ट्रान्झिट म्हणजे कितें? अथर तूं सांग. विनस सन आणि अर्थच्या मध्ये येता. ओके, आनी आमकां तो सनाच्या डिस्कार दिश्टी पडटा. ओके, हे सगळ्यांनी पळयलें? हय. पळयलें सगळ्यांनी? ना पूण पणजे इतले खराब आशिल्ले की क्लाउड्स आशिल्ले आनी आमकां पळोवंक मेळना. म्हजो फ्रेंड आसा तो म्हापशां रावता, ताका ते क्लियरली दिसले. ओके, आणि म्हजो कजन माडगांव रावता, तेका सुद्दां बरें दिसलें तें. सो आमी मातशें अनलकी, पूण एनीवे आमी टीव्हीचेर बी सगळे कडेन पळयलें. विनस ट्रान्झिट इतली अद्भुत घटना आशिल्ली की आतां तुमकां 108 वर्सां उपरांत दिसतली, तेन्ना आमी ती तरी पळोवया. ओके, सो तें म्हणून आमी वेदराच्या फुडें कांयच करूंक शकनात न्ही, पूण ऑब्जर्वेशन आमी सदां करूंक शकतात. आकाशांत सेम आसता वस्तू काय कितें तरी चेंज जाता? तुमी कितें दिसता? तुमी आकाश ऑब्जर्व केला, पळयला, कितें सांगात पळोवया म्हाका. क्लाउड्स असतात न्ही, ते कंटिन्युअसली मूव जाता. ओके, शिफ्टिंग जाता क्लाउड. मुनाचे फेजीस एवरी डे चेंज जात आसता. ओके, मुनाचो आकार चेंज जाता. आनी कितें जाता? सन आसा तो इस्टान येता, मागीर वेस्टान धळटा. सेट जाता. एवरी डे सन मूव जाता. आनी कितें जाता? वेदर चेंज जाता, सीझन्स आमचे चेंज जाता, उन्हाळो, मॉन्सून. ओके, आनी रातच्या आकाशात पळयलें की स्टार्स पडटा अशें दिसता. स्टार्स पडटा अशें दिसता. रातच्या आकाशान केन्ना पळयल्यार न्ही नक्षत्रां पडटा अशें दिसला. पळयला तुमी केन्नाय? पळयला? हे चित्राकडे सारकें पळया. एक मुद्दाम हांवें तुमकां एक विज्युअल हाडला. कितें दिसता तुमकां? पळयत रावात. एक स्टार अशें कितें तरी गेल्ल्या भशेन. कितें तरी गेल्ल्या भशेन दिसता. अशीच आसता ही उल्का, शूटिंग स्टार्स. केन्नाय दिसतात, केन्नाय दिसनात. पळयल्या सगळ्यांनी? सगळ्यांनी पळयले. आकाशात म्हणटात न्ही कितें कितें आसा पळोवपाक, सगळ्यान एक अजापाचो एक वस्तू म्हणल्यार हे उल्का, शूटिंग स्टार्स किंवा कितें म्हणटात तांकां मिटिओर्स. हांच्या बद्दल आज आमी थोडे डिटेलान पळोवया. ओके, सो हे शूटिंग स्टार्स आसा कितें? एक्चुअली आमच्या स्पेसांत जे अंतरिक्षात वयर पृथ्वीचे 100 किलोमीटर भायर म्हणलें आता, अंतरिक्षात वयर खूब फातर असतात, डस्ट आसता सगळे कडेन, आनी जी पृथ्वीच्या ग्रॅविटीन मातशी पृथ्वीची ग्रॅविटी तांकां ओडटा आनी जेन्ना ते वयर आमच्या एटमॉस्फियराच्यान येतात, मेझोस्फियर नांवाचो जो लेयर आसा, ओके, तो अबाउट 50 to 80 किलोमिटर्स अंतरिक्षात पृथ्वीच्या वयर 50 to 80 किलोमिटर्स मेझोस्फियर म्हणून आसता, मिडल एटमॉस्फियर. हातून फ्रिक्शन जाता. फ्रिक्शन खबर आसा तुमकां? फ्रिक्शन म्हणल्यार कितें? जेन्ना दोन वस्तू एकामेकांक घासतात. पळय, हांवें अशे हात घासले जोरान जाल्यार कितें जातलें? गरम, फ्रिक्शन जाता. सो अशेंच एटमॉस्फियराक घासत घासत जेन्ना हे फातर पडटात तेन्ना ते इतले गरम जातात की जळटात, पेट्टात आनी आमकां दिसता नक्षत्र पडले. पळयला तुमी अशें केन्नाय? ओके, हांकाच आमी म्हणटात उल्का किंवा शूटिंग स्टार्स. आतां आमकां ते म्हणटात की शूटिंग स्टार बद्दल नाम विश मागप, तें खरें सर तशें? हय सर, विशीस खरें जाता अशें? ना, शूटिंग स्टार पडटना विशेष मागप अशें म्हणटा. आयकला तुमी? हे पिक्चरांनी बी दाखयतात. एक्चुअली हे सुपरस्टिशन आसा, फक्त एक अंधविश्वास म्हणले. आतां एक काम करात तुमी सगळीं भुरगीं, आतां तुमची स्कुलां सुरू जाल्यात, फर्स्ट टर्माची टेस्ट येतली न्ही, कोणूय अभ्यास करनाकात, फक्त शूटिंग स्टार पळयत रावात. एवरी डे कितली पडटात? 10 लाख शूटिंग स्टार्स पडटात. 10 लाख.
तुम्ही फक्त पळोवपाची गरज आसा. 5 टन धूळ पृथ्वीचेर अंतरिक्षांतल्यान पळत आसता. ओके, मिटिओराइट्स एवरीडे पडटात. हे पळयत रावात, विश मागात आणि अभ्यास करनाकात. पास जावनी म्हणून जातले पास जावचे ना. ओके, सो हे सगळे अंधविश्वास आसा. दीज आर सुपरस्टिशन्स. ओके, दिस इज ओनली डस्ट. एटमॉस्फियराची डस्ट जी आसा अपर एटमॉस्फियराची पडटा हेच मिटिओर्स आनी कांयच न्ही ते. सर एटमॉस्फियर आणि डस्ट ते म्हाका खबर आहा, पूण स्पेसान कशें डस्ट येता? होय सर, हांवें आयकलां की स्पेसान व्हॅक्यूम आसता, ते सामके एम्प्टी. तेन्ना डस्ट खंयच्यान येता? ओके, आता आमच्या युनिवर्सान डस्ट खंयच्यान येता हो बरो क्वेश्चन आसा. एक्चुअली युनिवर्सान डस्ट भरल्या. देर इज लॉट ऑफ डस्ट इन द युनिवर्स. 2-3 तरेची डस्ट असतात, ताका वरायटी असता. एक म्हणल्यार इंटर गॅलेक्टिक डस्ट. ओके, इंटर गॅलेक्टिक डस्ट म्हणजे सगळे कडेन स्पेसान जे भरल्या, गॅलेक्सीच्या भितर भरल्या, गॅलेक्सींच्या भोंवतणी भरल्या, हाका इंटर गॅलेक्टिक डस्ट म्हणटात. ओके, दुसरी तरेची इंटर प्लॅनेटरी डस्ट. इंटर प्लॅनेटरी डस्ट म्हणजे सोलार सिस्टम. आमचो सूर्य आनी 9 प्लॅनेट्स, एकूच सोलार सिस्टम आसा? ना. कितें दिसता? ना. खूब आसात. कितलीशीं नक्षत्रां आसा जांकां आपले ओन सोलार सिस्टम्स अशे प्लॅनेटरी सिस्टम्स आसात. सो हे प्लॅनेटरी सिस्टमान भितर डस्ट भरिल्ली आसता. हांकां आमी कितें म्हणटात? इंटर प्लॅनेटरी डस्ट अशें म्हणटात. ओके, होय सर, हांवें वाचलां की 4.5 बिलियन इयर्स अगो आमची जी सोलार सिस्टम आसा ती अशाच डस्टातून क्रिएट जाली. हय, एक्चुअली करेक्ट. हे सगळे डस्ट आसा तातूंतल्यानूच आनी गॅसांतल्यान सूर्य आनी डस्टाच्यान प्लॅनेट क्रिएट जाल्ले. इवन आमी जर मातशे धर्मान गेले जर बायबलान म्हणलां सुद्दां की वी कम फ्रॉम डस्ट अँड गो बॅक टू डस्ट. म्हणजे आमी सुद्दां त्या धुळेच्यान आयल्या आनी एक दीस आमी सगळे खंय वतले? बॅक टू द डस्ट. ओके, ही सगळी कडेन अशी डस्ट भरिल्ली आसता. ओके, सो हे सगळे डस्टांतल्यान ही जी डस्ट आसा उल्का तशेंच क्रिएट जातात. अनेक प्रकाराची डस्ट असता, ताका सर्कम प्लॅनेटरी डस्ट म्हणटात. सर्कम प्लॅनेटरी म्हणजे प्लॅनेटाच्या भोवती फिरता ती डस्ट. रिंग्स रिंग्स पळयल्या तुमी प्लॅनेटाक? खंय आसा? खंयच्या प्लॅनेटाक आसा शौनक? सॅटर्नाक रिंग्स असता. सॅटर्नाक रिंग्स आसता. ना ना, सॅटर्न, जुपिटर, नेपच्यून, युरेनस सगळ्यांक असता. Okay. जे व्हडले प्लॅनेट्स आसा तांकां असता. ओके, व्हेरी करेक्ट. जे व्हडले प्लॅनेट्स असता न्ही हांकां सगळ्यांक रिंग्स आसता. जे व्हडले प्लॅनेट्स असतात जायंट जुपिटर, सॅटर्न, युरेनस, नेपच्यून हांची ग्रॅव्हिटी बी जायंट असता, चड असता. सो अंतरिक्षांतली धूळ ओडून ते आपल्या इक्वेटरा भोवती ती पसरायतात आनी रिंग क्रिएट करतात. ओके, सो अशी तरेतरेची डस्ट आमच्या युनिवर्सांत भितर सगळी भरिल्ली आसा, जातूंतल्यानूच हे उल्का जे शूटिंग स्टार्स क्रिएट जातात. पूण डस्ट स्पेसान खंयच्यान येता? ओके, डस्ट स्पेसान खंयच्यान येता? आनी एक बरो क्वेश्चन आसा आर्या. डस्ट सगळे कडेन स्पेसान असतात आनी ती कशी असता? तरेतरेचे प्रोसिजरान असता. एक म्हणजे स्टार्स फुटप. स्टार्स फुटतात हांगा कितें म्हणटात खबर आसतलें तुमकां? कितें म्हणटात? सुपरनोवा. ओके, सुपरनोवा एक्सप्लोजन जाता कितें? गॅस, हायड्रोजन गॅसाचे गुळे म्हणजे स्टार्स. हायड्रोजन गॅस सगळी काबार जातकच स्टार एक्सप्लोड जाता आनी एक्सप्लोजनान जाता कितें? गॅस आनी डस्ट सगळे कडेन उसळटा. अशीच आमची सोलार सिस्टम क्रिएट जाल्ली हे डस्टांतल्यान. ओके, सो हे डस्टान सगळे एलिमेंट्स भितर असतात. आनी एक तरेचे म्हणल्यार प्रोसिजर डस्ट क्रिएट जावपाक क्रिएशन. प्लॅनेट्स क्रिएट जायत असतात आनी एकमेकांचेर एस्टेरॉयड येवन प्लॅनेटांचेर आपडटात. आमचो मून सुद्दां असोच जेन्ना क्रिएट जाल्लो 4 बिलियन वर्सां पयलीं तेन्ना खूब डस्ट अंतरिक्षांत स्प्रेड जाल्ली. ओके, होय सर, कॉमेटाक बी डस्ट आसता. ओके, कॉमेटानूय बी डस्ट असता, बरोबर. धूमकेतू असता, हांची शिफ्टी असता, टेल, तातूनय बी भितर डस्ट असता आनी ती सगळे कडेन स्प्रेड जाता. अशे तरेन कळ्ळें आर्या तुका? अशी डस्ट सगळे कडेन आमच्या युनिवर्सान स्प्रेड जाता. ओके, सो आतां जे आमी आमच्या शूटिंग स्टार्सा कडेन परत येवया. आमचे जे शूटिंग स्टार्स आसात ते फक्त डस्टाचे कण जे अंतरिक्षांत पडटात आनी कांय न्ही ते. ओके सर, हांव बेश्टे स्काय पळयताना खुबदां हांवें शूटिंग स्टार्स पळयला. पूण खूब तरेची कलराची असता ती. कलराचे. ओके, वायट कलर दिसला तुका? म्हाका वायट दिसलो, ब्लू दिसलो आनी ग्रीन सुद्दां दिसलो एकदां. ओके, व्हेरी नायस ऑब्झर्वेशन. एकदम बरें ऑब्झर्वेशन. आमचे शूटिंग स्टार्स एक्चुअली न्ही 3 तरेचे असतात. 3 तरेचे असतात. एक म्हणजे जे सादे पडटात, सदां तुमकां दिसतात, मिटिओर्स अशें तांकां म्हणटात. आनी एक मातशे पॉवरफूल असतात, खूब पावरान येतात, ब्रायट दिसतात, तांकां आमी कितें म्हणटात? फायरबॉल म्हणटात. ओके, फायरबॉल म्हणटात. तिसरे तरेचे असतात तांकां आमी बोलायड्स म्हणटात. बोलायड्स कळ्ळें तुमकां? बोलायड्स म्हणजे कितें? जे उल्का आमच्या चड लागीं येतात. ओके, हे सगळे कडेन अंतरिक्षांत आसात न्ही, पूण आमी जे कडेन आसा अर्थाचेर आमच्या लागीं जॉग्राफिकली लागीं जर येवन फुटले जाल्यार खूब जाणांनी ऑब्जर्व केलां की तांची स्मेल आनी तांचो आवाज सुद्दां लोकांक येता. हाका बोलायड्स म्हणटात. सो अशे आनी हे बोलायड्स जेन्ना आमचे कडेन फुटतात तेन्ना खूबदां तांचे भितर जे कॅमिकल्स असतात. ओके, तरेतरेचे कॅमिकल्सांक तरेतरेचो कलर असता, सिग्नेचर कलर. त्या कॅमिकल्सांच्या एलिमेंट्साच्या कलरान तांकां कलर येतात. वॉट एवर एलिमेंट इज देयर इन द स्टोन
ते जेन्ना स्टोन जळटा तो कलर तुमकां दिश्टी पडटा. सो ग्रीनूय बी खूब लोकांक दिश्टी पडला. व्हेरी गुड ऑब्जर्वेशन प्रथम. ओके, सो हे अशे तरेचे हे आमचे मिटिओरायट्स असतात. सर ते मिटिओरायट ते फ्रिक्शनाने जळटा तेका कितली स्पीड जाता? ओके, आता हे मिटिओर जळपाक किती, आता हांवें म्हणलें न्ही की फ्रिक्शन जावन ते जळटात म्हणून. तर फ्रिक्शनान जळपाक जाय जाल्यार ते खूब वेगान येवचे पडटले. आमी जर हात घासले जाल्यार उजो काय येना केन्नाय. सो कितले फास्ट येवचे पडटले. ताका स्पीड आसा 1,30,000 किलोमीटर. ओके, 1,30,000 किलोमीटर पर आवर इतले स्पीडीन जेन्ना येतात तेन्ना फ्रिक्शन जाता आनी ते सगळे जळून लासून वतात. तांचो गोबोर जाता स्पेसाक. सर हांव सिंगापूर गेलेलो, थंय म्युझियमान हांवें मिटिओरायट्सचे एक कलेक्शन पाहिलें. मिटिओरायट्स आणि मिटिओरायट अंतर कितें ते एकच की वेगळे वेगळे ते? ओके, मिटिओर्स आणि मिटिओरायट्स आता आमी वेगळे कडेन आयले. मिटिओर्स आमी मिटिओर म्हणजे कितें, शूटिंग स्टार्स, उल्का. ओके, पडटा ते फातर जळून पडटात ते. पण एक मिटिओरायट म्हणून आनी एक प्रकार आसा. हे मिटिओर्स जेन्ना आमच्या अंतरिक्षांतल्यान येतात आनी पुराय जळनात, दे डू नॉट कंप्लिटली बर्न, तेन्ना क्रॅश जातात ते आमच्या प्लॅनेटाचेर. आनी ते जे क्रॅश जाल्ले फातर असतात तांकां आमी मिटिओरायट्स अशें म्हणटात. मिटिओर म्हणजे उल्का आनी मिटिओरायट म्हणजे फातर जे स्पेसांतल्यान येता, कॉस्मिक स्टोन्स. ओके, सगळे कडेन मेळटात, सगळे कडेन मेळटात. हांवें सांगिल्ल्या प्रमाणे दिसाक कितले 10 लाख, दिसाक 10 लाख मिटिओर वयर पडत असतात. आनी आमी अशें एक सायन्सान कॅल्क्युलेशन आसा की एका दिसान 24 वरान 5 टन मिटिओरायट्सांची धूळ पृथ्वीचेर पडत आसता. ओके, आनी ती म्हणटा कॉस्मिक डस्ट. ती धूळ सगळे कडेन पसरत आसता. आनी तुमच्या लंगान भितर टेस्ट केले न्ही जाल्यार आमच्या मनशाच्या लंग्सान भितर सुद्दां हे कॉस्मोच्यान म्हणजे जे स्पेसांतल्यान आयिल्ली डस्ट आमी सुद्दां ही सगळे कडल्यान ब्रीथ करतात. ओके, तर अशे आसात मिटिओरायट्स. हे सगळे कडेन मेळटात, म्युझियमांनी बी पळोवंक मेळटात. रियाजा न्ही कितें म्हणटा मिटिओरायट्स. मिटिओरायट्स ते आमकां ते मिटिओरायट्सची रॉक गुण कशें कळटा सर आमकां ते? ओके, आतां मिटिओरायट जे म्युझियमान दवरलेले स्पेसांतले फातर. ओके, हे स्पेसांतलेच खरे फातर, ते बेटे खंयचे फातर हाडून दवरल्या म्युझियमान आनी हे मिटिओरायट म्हणूंक शकतात, अशें एक बरी क्वेश्चन आसा. खूब जाण अशें म्हणटात. पण एक डिस्कवरी जी मिटिओरायटांची आसा न्हय ताका एक हें आसा, कितें म्हणटात ताका, एक लॉजीक आसा. बेटे म्युझियमान खंयचेय फातर मिटिओरायट म्हणून केन्नाय दवरनात. सायन्स रिक्वायर्स रिजन, इट रिक्वायर्स प्रूफ. बेटे कोणूय कितें म्हणून सायन्स म्हणूंक शकना. ओके, सो म्युझियमान भितर मिटिओरायट्स हे कशे लोकेट करतात आनी मिटिओरायट्स कशे वळखुपाचे हे आमी पळोवया. पण ताचे पयलीं एक ल्हानसो वेवसायीक विसाव घेवया. अंतरिक्ष अप अप एंड अवे आमच्या कार्यावळीन परतून एकदा सगळ्यांक येवकार. आमी घेतिल्लो एक ल्हानसो ब्रेक आनी ताच्या पयलीं आमी पळयताले उल्का, जे शूटिंग स्टार्स आसा तांच्या बद्दल. मिटिओर्स म्हणजे जे आकाशांतल्यान जी नक्षत्रां पडटात ती दिसतात तांकां मिटिओर्स म्हणटा. आनी ही केन्नाय पुराय जळनात आनी फातराच्या रुपान पृथ्वीर कोसळटात, हांकां मिटिओरायट्स म्हणटात. आमकां एक प्रश्न आयिल्लो की मिटिओरायट्स वळखुपाचे कशे. म्युझियमान हे दवरलेले असतात पण ते कशे वळखुपाचे, ताका सिंपल रिजन आसा. हे मिटिओरायट्स चडशे जे डिस्कवर आयडेंटिफाय केल्ले असता हे लोकांच्या वसाहतीच्या लागीं असता, म्हणजे लोक रावतात ताजे लागीं असतात. सो जंगलान आनी खंयच्या खंयच्या जाग्या वयल्यान हे चडशे येनात. ताचो सिंपल आमकां रिजन कळटा. कसो कळटा? बाय लुकींग. जेन्ना लोकांक पळयतात, लोकांक कळटा कितें तरी पडटा म्हणून आकाशांत सगळ्यांचें लक्ष वता न्ही, आनी ते रिपोर्ट करतात, ते कोणाक सांगतात आनी जे कडेन उल्का पडल्या ते कडेन वचून लोकेट करतात. सो लोक रावतात ताज्या लागीं चड हे लोकेट जातात. ओके, आमच्या पृथ्वीचे जे 100% आसा हे फक्त 18 to 20% लोक रावतात. सो सगळे कडेन उल्का पडटा, 18 to 20% जॉग्राफिकल एरियारूच पडटा, ती आमी डिस्कवर करतात. ओके, आनी ज्या कडेन पडटा तेन्ना स्पेसांतल्यान येता आनी कितें जातलें, सकयल पडटना कितें जातलें, खड्डो जातलो, बुराक जातलो. ओके, बुराकान भितर ती वचून पडटात आनी मागीर ती लोकेट करतात. एक पळय हांगा कॉमीक एग्जाम्पल आसा. 1938 युएसएन ओके एक जागो, एक बेंड म्हणून एक जागो आशिल्लो, थंय एक गाडी आशिल्ली आनी ते गाडयेन भितर मिटिओरायट विंडशिल्ड फोडून ताच्या सिटान भितर वचून पडलो. तशें लोकांक तो मेळ्ळो. ओके, सो अशी एक इन्सिडंट जाल्ली. पूण सर ते मिटिओर भितर पडलो गाडयेन, लोकांचे कितें जालें? लोकांचे कितें जालें? ओके, अजून पर्यंत तशें कांय जावं ना. तातूंत गाडयेन मारे शावं ना, कोण लोकूच नाशिल्ले. ती पार्क केल्ली गाडी आशिल्ली, लकीली ते कोण लोक नाशिल्ले, सो कांय हानी जावं ना. आनी हिस्ट्रीन